ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, पार्टीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आणि आदले आमदार दामू नाईक, आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांजरेकर यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातल्या नाव तुमचे सगळ्यांचे पत्रकारांचे हार्दिक स्वागत करता। आजची पत्रकार परिषद ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचा 17 सप्टेंबर वाढदिवस आणि त्यामुळे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या 16 दिवसाच्या कालावधीभितर पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही देशभर आयोजित केले असतात। तशा पद्धतीचेच कार्यक्रम आम्ही गोंयांनी आयोजित केले असतात आणि त्यामुळे ते कार्यक्रम किती आसतले एकंदर ही माहिती दिवपाक लागून आज आम्ही तुमकां सगळ्यांक आपयले आसा। आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचा वाढदिवस साजरो करता आसतना आम्ही सेवा कार्य जी असतात या माध्यमांतल्यान प्रत्येक वर्षा त्यांचा वाढदिवस आमचे कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघा भितर आपापल्या बुथाचेर सेलिब्रेट करतात। या वेळार सुद्धा आम्ही या कार्यक्रमाचे एकूण 15 दिवसाच्या कालावधी भितर 17 कार्यक्रमाचे आम्ही आयोजन केले आसा आणि ताका लागून ते आयोजन करच्या फाटल्यान आम्ही ओवरऑल सगळें पळोवपाक म्हणजे हे सगळें ऑर्गनायज करपाक आम्ही आमच्या स्टेटीची एक समिती केली। ही समितीचे आमचे गोंयचे कन्व्हेनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, त्याचे को कन्व्हेनर दामू नाईक, आमदार दाजी साळकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांजरेकर, महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आरती बांदोडकर, एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आणि सोशल मीडिया सेलचे प्रमुख गोंयचे रुपेश कामत अशी स्टेट म्हणून 7 जणांची टीम हे सगळे ओव्हरऑल मॉनिटर करताली। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाक लागून सिद्धार्थ कुंकळकर हे कन्व्हेनर आणि त्यांच्याबरोबर महानंद अस्नोडकर, राजसिंग राणे, सुभाष मळीक, निहारिका मांद्रेकर, प्रशांत देसाय आणि डॉक्टर शेखर साळकर अशी 7 जणांची टीम ही उत्तर गोवा आणि दक्षिणेक लागून सर्वानंद भगत, तुळशीदास नाईक, शर्मत रायतुरकर, सुरेश केपेकर, अनिता कवळेकर, दीपक नाईक आणि डॉक्टर स्नेहा भागवत ही टीम दक्षिण गोवा म्हणून आणि एकंदर ही सगळी टीम जी आसा या टीमीन मिळून एक 15 डेसांक लागून 17 वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे प्लॅनिंग केल्ले आसा आणि ते सगळे करता आसतना प्रत्येक मतदारसंघ म्हणजे गोंयच्या 40 मतदारसंघा भितर सगळ्या मंडळाच्यो बैठका तांच्यांनी त्या भागा भितर केल्यो आणि कार्यक्रम जो आसा त्या सगळे पर्यंत कशा पद्धतीने आम्ही करपाक जाय त्याच्या ब्रिफिंग सगळ्यांनी दिल्लें आसा। सगळ्यात महत्वाचो कार्यक्रम जो आसा तो एक्झिबिशन। एकंदर नरेंद्र मोदीजींचे मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द आसत, प्रधानमंत्री म्हणून कारकीर्द आसत, या सगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो त्यांच्यांनी जे वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळे स्कीम्स या सगळ्याचे एक्झिबिशन जे आसा हे एक्झिबिशन आम्ही 4 जाग्यांचेर गोंयभर करप अशें ठरयल्लें आसा। दोनूय जिल्ल्यांनी जातलें, स्टेटीनूय जातलें। त्याच्या भितर पणजी, म्हापसा, मडगांव आणि कुडचड्या अशा 4 जाग्यांचेर हे एक्झिबिशन आम्ही दवरतले। त्याच्या भितर सरकाराच्यो वेलफेअर पॉलिसी स्कीम्स ज्यो आसा ते तातूंत डिस्प्ले जातले आणि हे एक्झिबिशन जे आसा हे एक्झिबिशन सगळ्या लोकांक पळोवपाक लागून फ्री आसतलें, ओपन आसतलें। वेगवेगळे कार्यक्रम जे दवरल्यात त्या कार्यक्रमा भितर 2 भाग केल्या। एक हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम। हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम जो आसा त्याच्या भितर ब्लड डोनेशन कॅम्प गोंयभरले 40 मतदारसंघा भितर हे कार्यक्रमाचे आयोजन करप अशें ठरयल्लें आसा। फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कॅम्प, आर्टिफिशियल लिम्स, टीबी पेशंट एडॉप्शन घेवप आणि वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह। ब्लड डोनेशन कॅम्प हे वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर जातले कारण गोंया भितर लिमिटेड स्टोरेज कॅपॅसिटी आसा आणि ताका लागून ती कॅपॅसिटी सोंपल्या नंतर ब्लड डोनर जो आसा त्याचे लिस्ट तयार केले गेले वयतले आणि त्याची कॉपी त्या मतदारसंघा बरोबर मतदारसंघ दवरतले स्टेट ऑफिस आणि कन्सर्न जी ब्लड बँक आसा ती तांकां ज्या ज्या वेळाचेर गरज पडटली त्या वेळाचेर तांकां आपयतले आणि ती काम करून घेतले आणि ताका लागून त्याची ओवरऑल ऑर्गनायज करपाची जी आसा ती युवा मोर्चा आमचो आसा तिचे प्रमुख समीर मांद्रेकर तांकां ती जबाबदारी दिल्ली आसा। फ्री हेल्थ चेकअप कॅम्प जे आसात वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप कॅम्प जातले आणि त्या मेडिकल कॅम्पाची ओवरऑल जबाबदारी जी आसा ती डॉक्टर शेखर साळकर
आणि डॉक्टर स्नेहा भागवत, उत्तर गोवा डॉक्टर शेखर सारकर आणि दक्षिण गोवा डॉक्टर स्नेहा भागवत ही करतली. आर्टिफिशियल लिम्स म्हणजे एखादो फिजिकली डिसेबल्ड असत तर ताका व्हीलचेअर दिवपाचो विषय असत, हियरिंग एड्स असत, ताका जी कितें गरज आसा त्या संदर्भातले त्या मतदारसंघा भितर आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी आयडेंटिफाय करपाक सांगिल्लें आसा आणि त्या गरजे प्रमाणे एखाद्याक जे दिवपाक जाय ती दिवपाची व्यवस्था आमी करपाक जाय हे आमी सगळ्यांक नमूद केल्लें आसा. टीबी पेशंट एडॉप्शन जे आसा हे आमचो ऑल इंडिया प्रोग्राम आसा. भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकार हाका दिसता की आमी 2025 पर्यंत या देशा भितर टीबी ही आसूं जायना. ताका लागून गोंयांत सुद्दां आमकां तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की आमी सगळ्यांनी प्रत्येक पार्टीच्या लिडर जे आसात, कार्यकर्ते प्रमुख जे कार्यकर्ते आसात तांकां सांगिल्लें आसा की आमी किमान एक पेशंट टीबी पेशंट ताका आमी एडॉप्ट करपाक जाय, तेजे कडेन इंटरॅक्ट करपाक जाय, तेजी विचारपूस करपाक जाय, ताका आवश्यकता जर एखादी कितें आसत जाल्यार ती दिवपाची व्यवस्था ह्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय. आनी ताका लागून एडॉप्शन टीबी पेशंट एडॉप्शन ही एक नवीन प्रोग्राम ह्या वेळाचेर आमी करपाक सोदतात. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह, कारण भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते ज्या वेळाचेर वॅक्सिनेशन अवेरनेस करपाक भायर सरले आणि त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान देशभर वॅक्सिनेशन फुल स्विंग जायत गेलें. गोंयांत सुद्दां एडिशनल कॅम्प त्या वेळार ऑर्गनायज केले. फर्स्ट डोस, सेकंड डोस 100% कंप्लीट जावपाक शकलो. आज आमी पळयतात बुस्टर डोस खूब प्रमाणात लोक फाटीं सरतात, त्यामुळे ते अवेरनेस करपाचें काम आनी जी वॅक्सिनेशन सेंटर जे आसतले त्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर वचून ते जे लोक वॅक्सिन घेवपाक येतात तांकां मदत करपाचें काम, गायड करपाचें काम, तांकां एखादें उदक आसत बाकीची वेवस्था करपाचें काम हें आमच्या कार्यकर्त्यांनी करूं जाय. हे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी आमी करप अशें ठरयिल्लें आसा. एनवायरमेंट रिलेटेड जे आसात त्या हातूंतल्यान क्लिननेस ड्रायव्ह येता, म्हणजे स्वच्छता अभियान. आमी तर सांगिल्लें आसा की प्रत्येक मतदारसंघा भितर किमान त्या मतदारसंघातल्या गांवांत एक तरी कार्यक्रम, एका विलेजीन एक किमान कार्यक्रम हो क्लिननेस ड्रायव्ह आसूं जाय. तो आमी दोन भशेन केल्लो आसा. एक क्लिननेस, जो कचरो आसा तो सगळो एकठांय करप, आनी दुसरो जे तलाव आसत, पोंड आसत उदकाचे, गणपती विसर्जनाच्या वेळाचेर आमी बरेचशे तलावान गणपती विसर्जन करतात. थंय एखादे जर कचरो साठलेलो आसत जाल्यार तो सगळो क्लीन करपाचें काम हें आमी सगळ्या वेगवेगळ्या सगळ्या मतदारसंघाक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. जली जीवन म्हणजे कशें जाता की उदक हें कशा पद्दतीन आमी तें वापरपाक जाय, कशा पद्दतीन साठोवन दवरूं जाय, तेचें आमी पत्रक तयार केल्लें आसा की ताचो फायदो कितें अशा पद्दतीचें. आनी त्यामुळे हे पत्रक वितरणाचो कार्यक्रम सुद्दां ह्याच पंदरवड्याच्या हातूंतल्यान आमी करप अशें ठरयिल्लें आसा. ट्री प्लांटेशन, पावस पडटा सगळे कडेन झाडां आसात तरी पण आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की किमान आपापल्या भागा भितर एक झाड ते लायलें आनी सोडून दिलें अशें न करता तेची जापसालकी जी आसा, तें झाड व्हडलें जाय पर्यंत तेची सगळी काळजी जी आसा ती प्रत्येक कार्यकर्त्यान घेवपाक जाय. हें आमी सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. तो सुद्दां एक कार्यक्रम करप असो थारायिल्लो आसा. वोकल फॉर लोकल, कारण आमचे नरेंद्र मोदीजी देशाचे पंतप्रधान हे सदतीं सांगतात की वोकल फॉर लोकल, आनी त्यामुळे ताका कितलो इम्पॉर्टन्स आसा. खादी आसतली, आमी आमचे जुने आमी पळयतात की आमचे कुंभार जे आसात ते आदी मातयेची भांडी करताले. आज आमी जर पळयलें आमी जशें चड डेव्हलप जावपाक वयतात ते हळूहळू आमची पयलींची जी प्रथा आसा ती येवपाक लागिल्ली आसा. 5 स्टार हॉटेलांनी जर आमी भितर सरतकच आमकां कॉफी किंवा च्या तेंच्यांनी दिवपाची ठरयली जाल्यार ती मातयेच्या त्या हातून मातयेच्या ग्लासा भितर ते दितात. आनी त्यामुळे तो परचेस करपाचो एखादो विशय आसत जाल्यार तो करपाक जाय. हे सुद्दां एक कार्यक्रम ह्या एनवायरमेंट रिलेटेड हातूंतल्यान करपाक जाय असो आमी ठरयलो वोकल फॉर लोकलच्या माध्यमांतल्यान. एक भारत श्रेष्ठ भारत, युनिटी इन डायवर्सिटी. आमी अशे वेगवेगळ्या भागा भितर, कारण बरेचशे लोक नॉर्थ इंडियन आसतले, साऊथ इंडियन आसतले, नॉर्थ ईस्ट आसतले, हे सगळे बरेचशे आमच्या देशांत आमच्या ह्या स्टेटी भितर रावतात. आनी त्यामुळे त्या सगळ्यांचो तेंच्या स्टेटी भितरली एखादी कला आनी तेंची कला आसत, तेंची वेशभूषा आसत, तेंचे खाणेपिणे आसत, तशा पद्दतीचे आमचे हांचो एक गेट टुगेदर संमेलन जें आसा हें एक अशें ज्या भागा भितर ही संख्या मोठी आसा त्या भागा भितर करप अशें ठरयिल्लें आसा. ताका म्हणिल्लें आसा की एक भारत श्रेष्ठ भारत हो तातूंतल्यान प्रयोग करप अशें ठरयिल्लें आसा. इंटलेक्च्युअल मिटिंग्स हे आमी अशें म्हणिल्लें आसा किमान एक 4 ओवरऑल मिटिंग्स, इंटलेक्च्युअल मिटिंग्स आमी करपाक जाय. पूण बऱ्याच मतदारसंघांनी इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा की आपापल्या मतदारसंघा भितर ते करप अशें ठरयिल्लें आसा. आर्टिकल्स ऑन न्यूजपेपर म्हणजे नरेंद्र मोदीजीच्या एकंदर जीवनशैलीच्या संदर्भात त्यांची एकूण 20 वर्षाची कारकीर्द, राजकीय कारकीर्द, त्याच्या पयलीं संघटनेची काही आसत
ह्या संदर्भातले लेख पब्लीश करपाक जाय म्हणून आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक पब्लिकेक सांगिल्लें आसा की तुमकां कितें दिसता ह्या संदर्भातलो लेख तो पेपराचेर बरोवप अशें आमी सांगिल्लें आसा. पोस्ट कार्ड म्हणजे नरेंद्र मोदीजींक आमी बर्थडेच्यो शुभेच्छा दिणारी पत्र ही सुद्दां मोठ्या प्रमाणात सगळ्या मतदारसंघा भितर तांकां धाडपाक जाय अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम दिसाक एक कार्यक्रम अशा पद्दतीचे आमी ऑर्गनायज करप ठरयल्लें आसा. हाच्या व्यतिरिक्त 2 आमकां एडिशनल जे कार्यक्रम भितर येतात ते 25 तारखेर 25 सप्टेंबर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी हांची जयंती. भारतीय जनता पार्टीचे संस्थापक पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी ज्यांच्या ह्या हाचेर आधाराचेर पार्टी इतली व्हडली जाल्ली आसा त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी ठरयल्लें आसा की गोंयच्या सगळे जे बूथ आसात त्या बुथांचेर त्यांच्या फोटोचें पूजन जावचें, त्यांच्या संदर्भात एखाद्या कार्यकर्त्यान उलोवप करचें आणि त्या दिसूच मन की बात जो कार्यक्रम आसा तो मन की बात कार्यक्रम सगळ्यांनी त्या बुथार पळोवचो अशा पद्दतीचे आयोजन आनी प्रयोजन आमी केल्लें आसा. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती तो सुद्धा कार्यक्रम किमान एक मतदारसंघात एक कार्यक्रम असो करप अशें ठरयल्लें आसा. आम्ही प्रदेश कार्यालय त्या दीस 3 वेगवेगळे कार्यक्रम करप ठरयल्ले आसा. पयलो कार्यक्रम आमचे पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींच्या जयंती निमित्तान त्यांच्या फोटोचें पूजन फुलां घालपाचो आसतलो. त्यानंतर आमी ठरयल्लें आसा की आमी आमचे एक भारतीय जनता पार्टीचे पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी यांचे एक पुस्तक महाराष्ट्रातल्या लेखकान मराठीन बरयल्लें तेजे अनुवाद ताचो त्याचो कोंकणीन आमचे भूषण भावे प्रोफेसर आसात विद्या प्रबोधिनीचे तांच्यांनी ते बरयल्लें आसा. तेजे उद्घाटन त्या पुस्तकाचे रिलीज करपाचें जें आसा ते एट द हँड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर आमी करपाचें आसा. तो एक कार्यक्रम हांगा जातलो आनी तेच्या नंतर मन की बात स्टेट कार्यालयान सुद्दां मन की बात पळोवपाचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केल्लो आसा. आनी अशा पद्दतीचे सगळे कार्यक्रम गोंयभर 40 मतदारसंघा भितर 40 मतदारसंघा भितर बैठका व्यवस्थीत जावन हांवें आतां जितले कार्यक्रम हे सगळेच कार्यक्रम 100% सगळे कडेन जावचे ना पण कांय कार्यक्रम जे आसात ते प्रत्येक मतदारसंघा भितर करपाक जाय हाचे व्यवस्थीतपणे प्लॅनिंग त्या भागा भितर वचून सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसा. तेजे ओवरऑल गोंयचें कॉर्डिनेशन आमचे नरेंद्र सावयकर करतात आनी सगळी टीम आपापल्या पद्दतीन त्या भागा भितर ते कार्यक्रम करतात आनी म्हाका खात्री आसा ते कार्यक्रम जे आसात ते 100% सगळ्या मतदारसंघात जातले. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांक आव्हान करता आणि लोकांक आव्हान करता कारण बरेचसे असे कार्यक्रम आसात की ज्या कार्यक्रमा भितर पब्लीक मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व जावपाक शकता. कारण आमी 8 इयर्स सेलिब्रेशनचे जे कार्यक्रम केले मोदीच्या सरकाराक 8 वर्सां पूर्ण जाली असे कार्यक्रम आमी गोंयांत 15 दीस केले आनी देशभरा भितर गोंय हें सेकंड राज्य ठरलें की सगळ्यांत बरे कार्यक्रम करपी. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या वेळार सुद्दां हे 17 तारीख पासून फाल्यां पासून जावपी कार्यक्रम ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत एक बऱ्या तरेचे कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघा भितर जातले. आनी हांव तुमकां सगळ्या पत्रकारांक विनंती करता कारण आमी कार्यक्रम जरी केले आसत जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या प्रसिद्धीच्या माध्यमांतल्यान ते कडेन पॉप्युलर जावपाक शकता. तुम्ही ज्या तरेन आमकां 8 इयर्स मोदी गव्हर्मेंटा वेळाचेर सगळें तुम्ही आमकां मदत केली. आमचे प्रिंट मिडिया आसताले आमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसताले ह्या वेळार सुद्दां तुमची सगळ्यांची मदत अपेक्षीत करता. आनी म्हजे हांगाच म्हाका कितें सांगूंक जाय हांगा सोंपयना. तुमकां एखादें कितें विचारपाक जाय रिलेटेड टू ह्या हाचेर तर तुमकां विचारपाक जाय. कितले दीस चलतलो प्रोग्राम? हो कार्यक्रम आमचो 17 फाल्यां सुरू जाता तो 2 ऑक्टोबर 16 दीस 2 ऑक्टोबर टोटल 17 कार्यक्रम जातले वेगवेगळे. हांवें जे आतां वेगवेगळे कार्यक्रम सांगले तुमकां 17 प्रोग्राम्स. ते एमएलए त्या भागा भितर त्या कार्यक्रमा भितर इन्वॉल्व जातले सगळे. तुम्ही दीनदयाळ उपाध्यायचे बूक रिलीज करतले म्हणल्यार सिद्धांत आमचे तेजेर पार्टी व्हड जाल्या त्या सिद्धांताचेर दीनदयाळ उपाध्यायाच्या सिद्धांताचेर गोवा भाजपा चलता काय म्हणून आतां हांवें तुका सांगलें कार्यक्रमाचे त्यामुळे कार्यक्रम जे आसात ते सगळे कार्यक्रम 16 दिसान 15 दिसान 17 कार्यक्रम गांधी जयंती वेगळी जातली सगळे. त्यामुळे 17 प्रोग्राम्स आम्ही करप अशें ठरयल्लें आसा. त्या संदर्भात तो पॉलिटिकल वेगळी आणि प्रेस कॉन्फरन्स त्याच्यात मागीर उलोवपाक जाता. आतां हांव तुका फक्त पार्टीच्या एक्टिविटी जाल्यार कितें जातलें म्हाका जें कितें सांगूंक जाय आनी फाल्यां छापून येवंक जाय तें थंयच उरतलें आनी लास्ट हांव कितें उलयलो पळय ती हेडलायन जातली काल जाल्ली त्या विशयी. त्यामुळे म्हाका त्या वेळार आतां कांयच उलोवपाचें ना फक्त रिलेटेड टू दीस एक्टिविटीज हाचेर उलयता.
आणि या संदर्भात कितें क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार हांव तुमकां दिलां. थँक्यू. थँक्यू वेरी मच. एक टीबीचे केन्ना पासून मुक्त करतले म्हणल्यार कितें तें टीबी टीबीचो हो कंटिन्यू प्रोसेस, कारण तो ऑल इंडिया 2030 पर्यंत ते देश चालू उरतो. इट इज नॉट 15 दिसांचो कार्यक्रम, पण आमी हो ह्या निमित्तान सुरू करतो. थँक्यू.